धावेचो निकाल मंगळारा जाहीर जालो। परीक्षेक बशिल्ल्या 18,684 मधले 17,278 विद्यार्थी पास जाले। गोवा शालांत मंडळान घेतिल्ले धावेचे परीक्षेचो निकाल 92.47% लागलो। हे खेपे चल्यांत परस चलयांनीच बावटो हुबयलो। परीक्षेक बशिल्ल्या 9,416 मधल्यो 8,772 चलयो पास जाल्यो। चलयांचो निकाल 92.64% लागलो। 9,216 चलांनी परीक्षा दिल्ली, तातूंतले 8,506 पास जाले। तांचो निकाल 92.31% लागलो। 2 ते 26 एप्रिला मेरेन 21 केंद्रांचेर परीक्षा घेतिल्ली। 1,557 शिक्षकांनी परीक्षेच्या वेळार परीक्षा केंद्रांचेर सेवा दिली। 23 दिसां भितर निकाल जाहीर करून शालांत मंडळान नवो विक्रम नोंदयला। 98 शाळांचो 100% निकाल लागलो। तातूंत 67 अनुदानीत जाल्यार 31 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।